खरेंच त्यांचे कौतुक करीत तितले कमी. आम्ही आमकां हांगासर बरे बरे कार्यक्रम ते हाडटा. तेंचे तकलेन आनी आबाच्या तकलेन कितें येत तो नेम ना. तो एकटो फाटल्यान रावन एकट्या फुडें काडटा. अशेंच आबान काडचें आनी जबाबदारी दिवची. अमोलान आयज हो कार्यक्रम बरो घडोवन हाडल्यार तेजे पुराय टिमीचें अभिनंदन. आमकां हो कार्यक्रम करपाक सदोदीत आमकां मार्गदर्शन करपी आमचे लाडके मुख्यमंत्री रवींद्र भवनाचे अध्यक्ष सदोदीत बरे बरे संकल्पना घेवन हांगासर आमकां आयोजन केले गेले वयता. आयज दिपोत्सव आमी घरा कडेन दिवाळी साजरी केल्या आनी हांगासर आमी दिपोत्सव साजरो केलो आनी कालच्यान ते सकाळी ह्या कार्यक्रमाची कालच्यान तयारी करता आनी आकाश कंदील जाल्यार अति उत्तम. परत हांगासर जे परफॉर्म केले तेजे खरेंच बरें केल्ले आसा. पण म्हणूनच आमी सदोदीत रवींद्र भवनाक तेंको दिवपाची खूब गरज आसा. आनी म्हाजें तर अशें आसा तुमकां कितें ह्या कार्यक्रमा बद्दल सांगपाक जाय आनी नवीन कितें कार्यक्रम कितें तुमचें सजेशन आसा जाल्यार आमचें जें मंडळ आसा नवनिर्वाचित मंडळ आसा त्या मंडळाक सजेशन तुमी दिवचें आनी तुमची संकल्पना आसा ती मांडची. तरेतरेचे कार्यक्रम करीत आसता आनी हांव प्रत्येक आमच्या डायरेक्टराक एक जबाबदारी दिता. हो जो कार्यक्रम आशिल्लो हो अमोल वस्तीकाराक दिल्लो आनी ताणें योग्य रित्या हो सगळो कार्यक्रम वेवस्थीत पार पडलो. हांवें भितर कसलेंच लक्ष घालून नासलें. फक्त प्रायजा पुरतें हांवें लक्ष घाल्लें. पूण बाकीचो सगळो A to Z अमोल वस्तीकारान आमी ताका सगळे संचालक मंडळान सपोर्ट केल्लो. बरोबर अमोल तुका वालोर दिता. तुवें हांगा 8 दीस व्हरून तुज्या बसली जी टीम आशिल्ली तांच्यांनी मुद्दम हांगा वावुरले आनी हो कार्यक्रम बऱ्या रेशीन पार पडलो. दुसरें आज त्या दिव्यांची तुम्ही प्रार्थना केली तांचे तुका कित्याक प्रायजीस जो पर्यंत जायना तो पर्यंत 5 मिनटां हांव उलोवपाचो प्रयत्न करता. दिप्रार्थना जी आसा ताचें तुमकां शास्त्र सांगता. दिप्रार्थना कित्याक करता की आनी दिवो कित्याक लायता. सूर्य जेन्ना सकाळी उगवता आनी सांजचो जेन्ना मावळटा त्या सुर्याच्या हातून किरणान जे नाका आशिल्ले विशाळू जंतू आसता ते मरता. पण इमिडिएटली जेन्ना सूर्य अस्ताक वता काळोख पडचो न्ही म्हणून इमिडिएटली परत ती उश्णता उरची म्हणून दिवो पेटयता. आनी जेन्ना तो ते दिवो पेटयता आनी तो सुद्दां तेलान पेटयता तातूंत एक पॉझिटीव उर्जा तयार जाता. प्रदूशण कमी जाता आनी एक प्रसन्न हें दिसता. म्हणून हे दिप्रार्थना सामुहीक जेन्ना दिप्रार्थना करता तेन्ना एक उर्बा येता उर्जा तयार जाता नेगेटिवनेस वता. म्हणून ही सामुहीक दिप्रार्थना आज आमी केल्ली आसा. साखळेन त्या प्रमाणे एक उर्जा जाल्ली आसा. तुमी पेटयता आसतना तुमकां त्या उर्जाचें प्रतीक तुमकां खबर आसा. आनी दुसरो आज जो 9 नोव्हेंबर तुमकां एक लास्ट सांगता कित्याक ते 9 नोव्हेंबराचो मेजर इम्पॉर्टन्स. कोणे तरी वजो रामाचो डान्स केलो. 9 नोव्हेंबराक 2 वर्सां पयलीं कोर्टान अयोध्येचेर वर्डिक्ट दिल्ले की राम मंदिर हे अयोध्येक जातले. तो आयचो दिसाचो क्षण हो. बरोबरच त्या दिसाक आमी दिवाळी साजरी केल्ली आसा आनी आयचो दिसा कोर्टान वर्डिक्ट दिल्ले की अयोध्येक राम मंदिर जातले.